आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. सचिन तेंडुलकरान निमणे 100वा शेकडो मारलो. 100 सेंचुरी मारपी तो पयलो बॅट्समॅन. बांगलादेशात चालू आशिल्ल्या आशियाई कप सर्तीत शुक्रारा बांगलादेशा आड सचिनान मारिल्ल्या 100व्या शेकड्याचो खीण पळोवंक फाटले जवळ जवळ वर्सभर सचिनाचे कोट्यांनी फॅन्स वाट पळयताले. आपले स्वप्न पुराय करपाक जिद्द सोडची न्हय, ते केन्ना ना केन्ना पुराय जाताच असो सल्लो सचिनान 100वी सेंचुरी मारले उपरांत तरणाट्यांक दिलो. म्हापशेचो आमदार जावंक सोदतालो ते आशिष शिरोडकाराक आतां नगराध्यक्ष पदूय सोडचें पडलां. ताचे आड विरोधी गटान घाल्लो अविश्वास थाराव शुक्रारा 8-0 मतांनी पास जालो. विजेता नायक आनी रुपा भक्तान हो अविश्वास थाराव घाल्लो. 15 नगरसेवकांच्या ह्या पालिकेंतल्या 7 नगरसेवकांनी मतदान केलें ना. म्हापशेचो उपजिल्लोधिकारी जयंत तारी ह्या खासा बसकेक आशिल्लो. फाटल्या फावटी आमी बदल कित्याक केल्लो तर म्हाज्या वाड्याचें डेव्हलपमेंट जावचें म्हणून हांवें बदल केल्लो. पूण जो बदल केल्लो तेज्या आमचें डेव्हलपमेंट जावंक ना आनी आजून पर्यंत आमच्या वाड्याचें डेव्हलपमेंट कांयच जावंक ना. आसा तसोच वाडो आमचो आजून पर्यंत आसा. म्हाका खबर ना. आतां हांव नवीन आसा म्हणून म्हाका भितरलें कांय कळोंक शकना. अशें कितें आसूंक शकता. आतां कितें आसा PWDची जी कामां आसा ती आतां आमची चालू जातली. ती कोड ऑफ कंडक्टाक लागून ती उरलेली ती आतां चालू जातली. पूण म्युन्सिपाल्टीचे म्हाजे अजून अशी खुबशीं कामां कांयच जावंक ना. जो आरोप दिल्लो आसा की हांवें फेलो कावन्सिलरांक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना हें हांव डिनाय करता. कारण असे कित्येक विशय घेवन आमी म्युन्सिपाल्टीच्यो मिटिंग्यो घेतलेल्यो ज्यो म्हाका दिसता 3 म्हयन्यांनी आमी कमीत कमी 5 ऑर्डिनरी मिटींग घेतल्या, 2 स्पेशल मिटींग घेतल्या. हेतून कावन्सिलरांक कॉन्फिडन्सान घेवपा खातीरूच ह्यो मिटिंग्यो घेतलेल्यो आसा. कावन्सिलराक हांव तेंच्या घरा वचून कॉन्फिडन्सान घेवंक शकना. कावन्सिलरांक जर कॉन्फिडन्सान घेतलो जाल्यार कावन्सील मिटिंगेन घेवंक जाय. आनी त्यामुळे म्हाजे ओपननेस टू द कावन्सिलर्स ह्या मिटिंगेनी प्रूव जाल्लेले आसा. मिनिट्स आसात. आनी फाटल्यान जर पळोवपाक गेले जाल्यार फाटले खंयचेच कावन्सील आसतना एका वर्साक सादारण 5 सुमार एका वर्सान 5 मिटिंग्यो घेताल्यो. हांव 3 म्हयन्यांनी 5 मिटिंग्यो घेतलेल्यो आसा. त्यामुळे हांव हो चार्ज डिनाय करता. This motion was carried by 8 votes in support and 0 votes against. 7 councillors who were present, they have abstained from voting, citing the reason that the matter is presently being heard by the civil court. भौशीक बांदकाम खात्यांत कंत्राटाचेर काम करपी कामगार शुक्रारा मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. फाटलीं 15 ते 20 वर्सां जालीं सुमार 1,500 कामगार PWD कंत्राटाचेर आसात. सरकार कायम करपाचें फकत उतर दिता, मात कांयच करिना अशें कामगार म्हणटात. ही मागणी नव्यान घेवन ते शुक्रारा पर्रीकाराक मेळ्ळे. तांचो प्रस्न सोडोवपाचें उतर खंय तांकां मुख्यमंत्र्यान दिलां. आमकां जवळ जवळ म्हाका दिसता हांगा सगळ्यांक जे आमचे 1500 जे कामगार आसात तांकां जवळ जवळ 15 ते 20 वर्सां जाल्लेलीं आसात. आयज आमी सराक रिक्वेस्ट करपाक आयल्यात की आमकां आमचो जो प्रश्न आसा हो प्रश्न सामको जटील जाल्लो आसा. कारण आयज कमी पगारान आमचें घर चलप, संवसार चलप, काही भुरगे आमचे आजून आंकवार आसात, तांकां लग्न जावपाक सुद्दां मेळनात. सो पगारूय कमी आसल्या कारणान आमकां समस्या आमची जटील जावपाक जाल्लेली आसा. ताच्या खातीर आमी आयज नव्या गव्हर्मेंटाक सरकाराक आमी आज रिक्वेस्ट करपाक आयल्यात आनी आमकां सरांनी आश्वासन दिलां की तुमचो प्रश्न सुटार जातलो, आमी सोडयतले आनी तुमकां बरें भविश्य दितले म्हणून. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.